नमस्कार, गोमंतक टुडे या बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। गोंयांत अपघातांचें सत्र सुरूच। मडगांवां बशीचो धपको बसून बायलेक आगताक आयलें मरण, बशीच्या ड्रायव्हराक अटक। बाणावले चलते दुचाकीचेर माड पडून दुचाकी चलोवपी बायल जखमी। बाणावलेची घडणूक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल। दक्षिण गोंयांत भाजपाक मेळची ना 21 सीट। दुहेरी आंकडो लेगीत पार करपाक मुश्कील। गोवा फवडाचो मुखेली विजय सरदेसायाचो दावो। सनबर्नाक लागून दक्षिण गोंयांत तापलां वातावरण। आमदार वेंझी म्हणटा आमकां नाका सनबर्न, जाल्यार राधाराव म्हणटा गुजराताकूच व्हरा तो सनबर्न। मुजती भितर स्मार्ट सिटीचें काम पुराय जावप अशक्य। म्हादयच्या मुद्द्याचेर गोंय सरकारान कर्नाटका सामकार घातलें लोटांगण। गोवा फवडाचो मुखेली विजय सरदेसायाचो आरोप। केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या गुन्यांवांची तपासणी करपाक सीबीआयक मेकळीक तपासणी करचे पयलीं गोंय सरकाराची घेवची पडटली परवानगी। गृह खात्याचो आदेश। आतां खबरो विस्तारांत। शेनवारा मडगांवां बशीचो धपको लागून शिला बोटेकर ह्या बायलेक आगताक मरण आयलें। बशीच्या कंडक्टर आनी ड्रायव्हराक पुलिसांनी अटक केला। फुडलो तपास सुरू आसा। गोंयांत अपघाताचे प्रमाण वाडत आसा। मडगांव भिरंकूळ अपघात जालो। बशीचो धपको लागून शिला बोटकर पिराय 48 आगताक मरण आयले। पुलिसांनी घडणूक थळा वचून कुडीचो पंचनामा केलो आनी कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर हॉस्पिटलांत धाडला। बशीच्या ड्रायव्हर आनी कंडक्टराक पुलिसांनी अटक केले। फुडलो तपास सुरू आसा। आज सकाळी मडगांव स्टेट बँके कडेन रस्तो क्रॉस करतना एक बायलेक आगताक मरण आयलें। ती बायल रस्तो क्रॉस करतना बसी पोंदा पडली आनीक ह्या बायलेचें नांव आसा शिला बोतेकर। ही सद्याक रावता दिगरपाली हांगा। आनीक ती जेन्ना गार्डन पेट्रोल पंपा कडल्यान रस्तो क्रॉस करून गार्डना कडेन वताली तेन्ना जी बस येवपी आशिल्ली त्या बसीक पोंदा पडून तिका आगताक मरण आयलें। ह्या प्रकरणा खातीर मडगांव पुलिसांनी 2 जाणांक सद्याक बस ड्रायव्हर आनी कंडक्टर हांकां ताब्यांत घेतिल्ले आसात आनी हाजी तपास मडगांव पुलीस करतात। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणेकर। आनीक एक धक्कादायक बातमी। बाणावली चलते दुचाकीचेर माड पडिल्ल्यान दुचाकी चलोवपी बायल जखमी जाली। बाणावलीच्यान मडगांवां प्रवास करतना मारिया हॉला कडेन घडणूक घडली। जखमी जाल्ले बायलेक सध्या उपचारा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केला। शेनवारा बाणावले वाठारांत एके चलते दुचाकीचेर माड पडून दुचाकी चलोवपी बायल जखमी जाली। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण संबंधीत बायल बाणावलेच्यान मडगांव वताली तेन्ना वाटेक मारिया हॉला कडेन अचकीत माड तिचेर पडलो। हे घडणुकेंत ती बायल जखमी जाली। देखून तिका सध्या उपचारा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत भरती केल्या। पडला म्हणून आमकां फोन येयलो। इमिजिएटली आमी येयले आनीक पळय जाल्यार रोड ब्लॉक आहा आनीक इलेक्ट्रीक वायरीचेर माड पडलेलो आसा आनी रोड ब्लॉक आसलो। आनीक आमचे पयलीं स्कूटर कितें तरी इंजर्ड जाला अशें आयकलें। स्कूटर पडलेली आहा थंय आनीक ताका शिफ्ट केलें, हॉस्पिटलांत शिफ्ट केलें म्हणून सांगलें। कितले कॉल येयल्लो? आमकां 13 जावन 34 मिनटांक म्हणजे 1 जावन 34 मिनटां आमकां कॉल येयलें। 10 मिनटांत आमी हांगा पावले। नाव कशें? माड काडून क्लियर केलो। रोड आनीक लायटी पडलेली ती काडली आमी आनी माड वाट क्लियर केली, रोड क्लियर केलो। गोमंतक टीव्ही खातीर बाणावलेच्यान भीमा पाटील। 2027 27 पारचो नारो दिवपी भाजपाक दक्षिण गोंयांत 21 सीट मेळचो ना असो दावो गोवा फवडाचो मुखेली विजयान केला। पेडणेचे लोक भाजपाच्या फाटल्यान उबे रावले जाल्यार तांकां 1-2 सिटां मेळपाक शकतात, पूण दक्षिण गोंयांत भाजपाक 21 सीट मेळचे ना असो दावो गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान केलो। पेडण्याक घेतिल्ल्या जनता दरबारा उपरांत विजय उलयतालो। डबल फिगर जावपाक त्रास जावंक शकता अशें म्हाका दिसता आयचे दिसा। आतां जर तुमचे पेडणेचे असल्या लोकांनी जर धरलें
की ना इतले सगळे जावन पसून आमी तांच्याच बरोबर रावतले बी अशें जाल्यार मे बी तांकां 1-2 सीट एक्स्ट्रा मेळत पूण ते सायडीन तरी खंय मेळचे ना म्हणजे क्लियर दिसता. सगळे चोर आयज भाजपान आसात. देखून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीन जे सांगला ते सामके खरे आशिल्ल्याचे विजयाचे म्हणणे. सगळें करेक्ट पूण ते तांचे कांय सोबना आनी ते तोंड तांकांच मारल्या. ताका खबर आहा हे काडटात चोर म्हणून हे जे सरकार चलयता ते काडटात चोर म्हणून नितीन गडकरीक खबर आहा म्हणून ताणें हे तांकां क्लियर संकेत दिल्ले आहा आनी ताणें गोंयाक मेसेज दिल्या की फुडले खेपे आमकां घरा धाडा म्हणून. ताणें सांगलां कितें की 2012 ते चोर आशिल्ले म्हणून तुमकां हाडिल्ले म्हणून. आज जर तुमी ते जाले जाल्यार तुमकां आनी ऑप्शन कितें आहा आज आमकां कितें कळटा. 2012 सरकार कोणाचो आशिल्लो पयलीं 7 ते 12 कोणाचो सरकार आशिल्लो कोणाचो सरकार आशिल्लो दिगंबर कामतीचो सरकार आशिल्लो. तो आज खंय आहा तो नितीन गडकरी बरोबर स्टेजीर आशिल्लो आसतलो सकल आशिल्लो. मागीर जे मनशाक चोर म्हणटाले तेन्ना हेल्थ डिपार्टमेंटान व्हडली स्कॅमां करता म्हणून कोण म्हणटाले बीजेपी कोणाचेर बोट दाखयताले विश्वजीत राणेचेर. तो खंय आहा तो नंबर 2 आहा. सगळी जमनी कन्वर्ट करून काबार केलें गोंय म्हणून कोणाक गाळी मारताले बाबूश मनसराक. तो आज थंय सनदी दिता रेव्हेन्यू हातून PWD रस्ते काबार करून पयशे खावन भट घरा व्हरता म्हणून कोणाक म्हणटाले सुदीन ढवळीकर. तो खंय आहा तो बीजेपी बरोबर आहा. मागीर आनी कोण मोवीन पावर स्कॅम म्हणून हाणें पर्रीकरान सगळ्याक वचून ताका फामाद केल्लो. तो खंय आहा तो आज सामकें हें पुडवें बी मारून सारको देवळांनी दिसता. हे सगळे हे जे आशिल्ले देवाचे मनीस जे उरल्या ते हे सगळे आज बीजेपीन आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सनबर्नाक लागून दक्षिण गोंयांत वातावरण बरेंच तापलां. खंयचेच परिस्थितीत दक्षिण गोंयांत सनबर्न आयोजीत करपाक दिवचे नात अशी भुमिका दक्षिणेच्या लोकांनी तशेंच राजकीय फुडाऱ्यांनी घेतल्या. सनबर्न महोत्सव दक्षिण गोंयांत घेवन येवपाची खंयच्याच मंत्र्याची कापास्ताद ना अशें बाणावलेचो आमदार वेंजी वेगस सांगता. पळयात ताचें म्हणणें. डिसेंबर इज ऑलवेज फूल. सगळीं हॉटेल आमी फूल आहाय. सो सनबर्नाक लागून हॉटेल फूल जावपा नाय. What I'm trying to tell you, December our hotels are full. This is season. 100% occupancy asat amka. 28, 29, 30th December we are 100% full. All our homestays are full. Rooms are packed here anyway. So Sunburn bringing here is not adding to our business. They are taking our business. Fatlan jeta ite gode tingos on kop makle. So they are taking our business for those days. So this is a wrong concept. aha te disani tum jari tari event hata esole and this is not the right event hadpache hai bor event hadpache foreign artist adai. I will also be voluntarily ready to support and promote also. We want business at off season adai September mahina adai August ka kaba jalmudu Diwali holiday bring good artists adai and let us do each constituency ek event kore taki te constituency benefit jata. Plan 40 artists to come down to Goa, 40 bands every year. And let's do promotion of tourism in that way. दुसरे वटेन आदवोगाद राधाराव ग्रासियसानूय सनबर्नाक विरोध केलो. ताच्या कोतान हो सनबर्न महोत्सव केंद्रान गुजराताक आयोजीत करचो. कित्याक तर बाकीच्या राज्यांक फटोवन बरे बरे प्रकल्प गुजराताक व्हेले देखून सनबर्नूय व्हरचो अशें तांचें म्हणणें. Whole issue is if it is good, if the festival is really good and it is worth it, I think the government should shift it to a state where the government has always been showing partiality, where all development takes place. The biggest cricket stadium in the world is built in Gujarat. They are now building a direct rail link from Bombay to Gujarat, super fast trains. They have built a Sardar Patel big memorial there. And so many things are being done to Gujarat. So I would feel that the Sunburn festival should be transferred the home state of the Prime Minister. Because it doesn't make sense to bring it here when we do not want it. सनबर्नाचे वाईट परिणाम आम्ही पळयल्यात. ह्या महोत्सवाक लागून उत्तर गोंय पेड्ड्यार जालाच. आता दक्षिण गोंय आम्ही पेड्ड्यार करपाक दिवचे नात अशें वेळीचो आमदार कृत सिल्वा सांगता. सनबर्न सदां नॉर्था जातालें आनी नॉर्थाक सनबर्नाक कितें इफेक्ट जालो कितें सिच्युएशन थिंग आमी सोगळे जाणाय. सो सेम सिच्युएशन आतां आमकां सावथ गोवा पिड्ड्यार करपाक नाका. सद्या तेमी सावथ गोवा म्हणलां पूण वेन्यू अजून आयडेंटिफाय करपा म्हूण सांगलो ना. पूण आयकूं येयला पयलीं आयकूं येयला ते भाशेन पयलां
आमचे खानांगिनी डिफेन्स एक्सपो जाल थिंग कोतले म्हणून सडनली मागीर वेर्ना वो इंडस्ट्रियल स्टेटान जाता म्हणून सो वेन्यू अजून फायनल जावं ना. तर असो आमी साऊथ गोवा हे सनबर्न जावपाक दिवपाक. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. दिल्ले मुजती भितर स्मार्ट सिटीचें काम पुराय जावप शक्य ना. ही डेडलायन फकत लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावपाचोच प्रकार. दुसरे वटेन म्हादयच्या मुद्द्याचेर गोंय सरकारान कर्नाटका सामका लोटांगण घातिल्ल्याचो आरोप गोवा फॉवर्डाचो मुखेली विजयान केलो. मुजती भितर स्मार्ट सिटीचें काम पुराय जावपाकूच शकना. हे काम पुराय जावपाक अजून 2 वर्सां लागतली अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय सांगता. दुसरे वटेन म्हादयचे बाबतीत गोंय सरकारान कर्नाटका सामकार लोटांगण घातिल्ल्याचे विजयाचे म्हणणे. ही स्मार्ट सिटीच्यो डेडलायनी ज्यो दिल्यात दीज आर इम्प्रॅक्टिकेबल अँड लायज मेंट टू फूल द पीपल. ह्यो आनी 2 वर्सांत स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कंप्लीट जावचो ना. हें क्लियर आहा. ह्या वर्सा सोडून फुडल्या वर्सा सोड आनी 1 वर्स लागतलें. म्हादय वन थिंग इज व्हेरी क्लियर दॅट द गोवा गव्हर्मेंट हॅज surrendered in front of Karnataka. We have sent 3 officers there. There is a news item in the Indian Express, which is from the Bangalore edition of the Indian Express, saying Prava has given a clean sheet to Karnataka as far as diverting Madhya is concerned. First thing, the inspection of Prava during the monsoons is itself a very clear indication that they wanted to hide the lie. गोंयच्या 10 तालुक्यांनी जनता दरबार घेतले. ह्या 10 तालुक्यांतल्या लोकांचे प्रश्न आणि तांच्यो समस्या विधानसभेत मांडटलो. हे प्रश्न सरकारान आयकून घेतले जाल्यार बरे, नाजाल्यार परतून लोकां म्हऱ्यान वचून सरकाराक तुमचे पडून गेल्ले ना म्हणून तांकां सांगतलो अशें विजय म्हणटा. रिस्पॉन्स येवप म्हणल्यार अर्थ कितें की सरकार तुमच्या दारी नाजाल्यार मंत्री तुमच्या दारी हे फक्त एक इव्हेंट मॅनेजमेंट फंक्शन आहा. जे इव्हेंट मॅनेजराचे जे कॉन्ट्रॅक्टर आहा तांचे बोल्सान पयशे वचपाचे आनी ते मागीर बीजेपीक परते वचपाचे. हेच हांची इंटरॅक्शनां जातात. म्हणून आमी जे जनता दरबार घेतले बारीक लोक पयसल्यान पोळेच्यान नेत्रावळीच्यान पत्रादेवीच्यान मुळेच्यान अशे हांगा आयले. म्हाका अशें दिसलें की हे बारीक लोकांक इतले पयस येवपाक रावप एक मनशाक मेळपाक हें सारकें जायना आनी आमचें कर्तव्य जाता तांचे म्हऱ्यान वचप. ताजे खातीर तालुका वायज आमी जनता दरबार घेतले आनी आमी 10 तालुके कंप्लीट केले आज मेरेन with the exception of सांगे आणि केपें. सो हाजेर अशें जाता की गोंयकारांची मन की बात आयकुपा खातीर आमी हे जनता दरबार घेतले कित्याक सरकार मनी की बातानूच बिजी आहा हें क्लियर जाल्लें आहा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंय सरकाराच्या अधिकार क्षेत्रा खाला येवपी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांविशीं कसल्याय गुन्यांवांची कागाळ आयल्यार ताची चवकशी करपाक आतां CBIक मेकळीक दिल्या. पूण गोंय सरकाराच्या अधिकार क्षेत्रा खाला येवपी गोंयच्या कर्मचाऱ्यांविशीं चवकशी करपाक पयलीं गोंय राज्य सरकाराची मान्यताय घेवप गरजेचें आसा अशी अधिसुचोवणी गृह खात्यान जारी केला. ₹16 कोटी खर्च करून सांग्यार बेंडवाड्यार चालू आशिल्ल्या पुलाचें काम सध्या 80% पुराय जाला. 4 पदरी पुलांचें बांदकाम बेगीनूच पुराय जावन लोकां खातीर तो उक्तो करतले अशें तळावो आमदार सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें. मात ह्या पुला खातीर जावपी चोड रस्त्यार कामा वेळार लोकांनी सहकार्य करचें अशी मागणी लेगीत ह्या भायर आमदार फळदेसाय हांणी केली. ह्या पुलाच्या कामाची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो. ह्या ब्रिजाचें काम खूब पयलीं सुरू जाल्लें 2016 आमी ताजे इस्टिमेट जावं बाकीच्यो सगळ्यो गजाली केल्यो आनी ताच्या नंतर मातशें लिटिगेशन जालें जे आमकां जमीन एक्वायर आसा ती प्रॉब्लम आयली कोर्टान जालें. फायनली इन 2016-17
कोर्टांतल्यान एक केस आसा ती सरकारा फावरान जाली आनीक ज्या लोकांचे जमनी एक्वायर करपाक जाय आशिल्ले तांचे डेपोजीट जाले 2017 हांव आमदार ना जालो आनी ताचे नंतर हें काम खूब रेंगाळ्ळें पण तरी आसतना परत एक फावटी सप्टेंबर 2019 हाजें टेंडर कमेन्समेंट हें जालें काम कमेन्स जालें ताचे नंतर कोवीड आयलो आनी परत एक फावटी 2 वर्सां ह्या ब्रिजाचेर दुर्लक्ष जालें आनी आयज परत एक फावटी हांव आमदार जातकच इमिडिएटली हांव रिव्यू मिटिंग्स घेतल्यो आनी आयज हें अंतीम टप्प्यान भितर आसा सादारण ब्रिजाचो कॉस्ट जो आसा तो म्हाका दिसता की अवॉर्डेड कॉस्ट इज 16 crores 88 lakhs म्हणजे इस्टिमेटेड आशिल्लो तो 17.94 crores आयज ह्या कामाचे 80% काम जाल्लें आसा म्हणजे जवळ जवळ फिनिशींग ऑन दी ब्रीज म्हणजे जे स्पॅन 4 स्पॅन आसा तांचें काम जालें ताचेर वयर सगळें जाल्लें आसा ब्रिजाचें मेन ब्रिजाचें काम जाल्लें आसा दोनी वटच्यान फुडल्यान आनी फाटल्यान जे अप्रोच रोड आसा ताचे हें काम जोरान चालू आसा फिलिंग काम जोरान चालू आसा आनी एज पर दी कॉन्ट्रॅक्टर एंड आमचे GSIDC आमचे मदीं आसा GSIDCचे MD दिलीप जोशी तशेंच बाबशे निलेश आनी तांची सगळी टीम आसा आयज ते मुद्दाम जावन ह्या ब्रिजाचे रिव्यू घेवपाक आयिल्ले आसात लोकल लोकांचे थोडे प्रश्न आशिल्ले की रोड जेन्ना डायसेक्ट जाता किंवा जो हें जाता ताका वे आउट कसो दिवपाचो हाजे फुडल्यानूय एक देवूळ आसा किंवा फुडले अप्रोच रोड आसा सगळ्या लोकां कडेन मागता की बरो 4 लेन ब्रीज हांगा जाता बरें कामूय स्टँडर्डाचें जाल्लें आसा आनी ताचे नंतर आतां एप्रोच रोड जर आमी बॉटलनेक जाले जर जाय जाल्यार परत एक फावटी येदो व्हडलो ब्रीज बांदून ताचो एक्चुअल फायदो आमकां जायना म्हणूनच आमकां जो सादारण एप्रोच रोड जाता हांव मागना की मोठो वायड बफर झोन जाय किंवा आनीक जमीन एक्स्ट्रा घेवपाक जाय अशें कांय ना जे मिनिमम जाय जाणे करून आमकां स्मूथ ट्रॅफिक फ्लो जातलो तितको जाग्या पुरतें आमकां लोकांनी सहकार्य करचें अस्नोडेच्या उदका शुद्धीकरण प्रकल्पांत बिगाड जाल्ल्यान सध्या उदका पुरवणेचेर परिणाम जाला 30 MLD क्षमतेच्या ह्या प्रकल्पांतल्यान बार्देस सयत दिवचलच्या कांय वाठारांत उदका पुरवण जाता बार्देस तालुक्या सयत दिवचलच्या कांय वाठारांत उदका पुरवण करपी अस्नोडेच्या उदका प्रक्रिया प्लांटांत बिघाड जाल्ल्यान सध्या बार्देस तालुक्या सयत दिवचलच्या कांय वाठारांत उदका पुरवणेचेर परिणाम जाल्लो आसा आयज शेनवारा सकाळच्यान सगळी कडेन मर्यादीत प्रमाणांत उदकाची पुरवण चालू आसा 2 दीस मर्यादीत प्रमाणात उदकाची पुरवण जातली अशी अधिसूचना PWDच्या उदका पुरवण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी जारी केल्ली आसा मेळिल्ले म्हायती प्रमाण अस्नोडेच्या उदका प्रक्रिया प्लांटाक जोडपी लायटीच्या ट्रान्सफॉर्मरांत बिघाड जाल्ल्यान सध्या उदका पुरवणेचेर परिणाम जाल्लो आसा दुसरे वटेन लायटीचो ट्रान्सफॉर्मर बदलपाचें काम झुजा पावड्यार सुरू आसा जाता तितल्या बेगीन बिघाड पयस करपाचे PWDच्या अधिकाऱ्यांचे यत्न चालू आसात मात मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फाल्यां आयतारा दीसभर मर्यादीत प्रमाणांत उदका पुरवण जातली अशें कळटा गोमंतक TV खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत देवळवाडो मांद्रेच्या मुखेल रस्त्याचेर लायटीची लायन घालपा खातीर रस्तो खणिल्लो पूण काम जाले उपरांत त्या जाग्यार पडिल्ले फोंडकूल पुरूंक नाशिल्ल्यान तातूंत आतां पावसाचें उदक सांचून उरता हाचो त्रास यो वच करपी वाहन चालकांक तशेंच चलत वचपी लोकांक जाता ह्या प्रकाराचेर थळाव्या सरपंचान आनी पंचान तिडक उक्तायल्या भुरगे जेन्ना आतां स्कुलांक वयतले हांगा 500 मिटराचेर अंतराचेर आहा 100 मिटराचेर तेन्ना ते भुरगे 6 वर्साचे भुरगे आनी आपलो बापाय बरोबर येयल्ले अशें थंयच्यान तेन्ना ते हांगा पळोवपाक गेल्यार तुमी पळोवंक शकता जे वंकूल आहा ते दोगांय भुरगीं पडल्यात थंय फाटल्या ह्या म्हयन्याभरा भितर म्हाका दिसता जवळ जवळ 4 ते 5 भुरगीं पडल्यात हो जो इशू जावन आसा जाल्यार कितलीं तरी वर्सां हांव पळयता गेल्लीं 10 वर्सां जालीं हो इशू आसा तसोच आसा जायते डिपार्टमेंटाक जायत्या लोकांनी जायत्या पंच मेंबरांनी ते PWD डिपार्टमेंटाक हो विशय सांगला फाटल्या दिसांनी प्री मॉन्सून मिटींग आसली आमदारान आयोजीत केल्ली
त्या टायमार PWD डिपार्टमेंट आसले, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट दोनूय आसले. जेन्ना हे रस्ते खणून घातले पळय, जे अरविंद इलेक्ट्रॉनिक्स म्हणून एखादे टेंडर दिल्ले आणि त्याची देखभाल करपाक PWD आणि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हांचेरी ते काळजी घेवपाक जाय. सो त्या टायमार आमी गेल्या वर्साच तांकां सांगलेलें की हे जो MDR रोड आसा आनी ज्या ज्या जाग्यार खणून घातला फ्रॉम सावंतवाडा टील नायकवाडा आस्कावाडा, हो मेन MDR जो रोड आसा हो सुद्दां रोड तेंच्यांनी खणून घातला. आयज तेंच्यांनी अक्षरशः रित्या जी गटरां जी आसात पळय, जे आमचे एक्झिस्टींग गटरां जे आमी पंचायतीन स्वता कन्स्ट्रक्शन केलेली गटरां ती तेंच्यांनी फोडून उडयल्यात आणि जे RCC मटेरियल जे डेब्रीज आसा ते सगळे गटरांनी आसात. आणि आयज हे पंचायतीचेर घालतात. पंचायतीन पळोवपाचें, पंचायती जेन्ना तुमकां ही जबाबदारी दिल्ली, जो तुम्ही रस्तो खणून घातले हांगासर, अक्षरशः रिती तुम्ही अख्ख्या मांद्रे गांवाचो तुम्ही सत्यानाश करून उडयला ह्या PWD डिपार्टमेंटान. आणि हेका जबाबदार कोण? त्या टायमार ह्या MDR रोडाचे हे जे काम जे जावन आसा, आयज आमचे ते भुरगे पडले, आयज ताका कितलो डॅमेज जाला. हांव घरा वचून आतां मुद्दम थंय आवय बापाय कडेन चवकशी केल्या, जाल्यार ताका कितें इशू जाला हे तेंच्यांनी ह्या PWD डिपार्टमेंटान पळयला. हो तुमी जबाबदारी घेतात, कसली जबाबदारी घेतात? हांगा कोण मेल्या उपरांत येतले? अरविंद इलेक्ट्रिकलान जे क्रॉसिंग केल्लेले, ते क्रॉसिंगेचे तेंच्यांनी जे फिलिंग केल्ले ते बरोबर तेंचे जावंक ना. ते बरोबर जावंक ना, त्यामुळे ते आयज ह्या पावसान सगळं तेजो खड्डो जाल्लो आसा. आनी त्या खड्ड्यान आयचोच इन्सिडंट तुमकां सांगता. आयचोच एक स्कुलान वचपी भुरगे, तिचो बापूय आनी पुतळे दोगांय पडले. आयज सवेतले चेडूं ते, आयज ताका कितली इजा जाली आसतली. आयज तुमकां सांगूंक सोदता की हे PWD हांवें इतले फावटी फॉलोअप केल्लेले आसा की हो होणो आतां पुरो ते बरें हे करा म्हणून सांगलेले, फिलअप करा म्हणून सांगलेले, पूण तो अजून ताका तेंचे कडेन जावंक ना. तो आता म्हाका सांगा, ते खणले बघा तुम्ही, कितले ते खंयचे ते नाव घेतले, हे गव्हर्मेंटाचे काय PWDचे? हे अरविंद इलेक्ट्रिकलान केले, पण हेची आता जबाबदारी कोण घेतलो? बरोबर, हय, PWDचे ते काम आहे. आता हे PWD अंडर आहा न्हू. आता तेंच्यांनी जबाबदारी घेवन ते कितें तरी ताका उपाय करपाक जाय न्हू. ते आतां पावसाचे रिजन सांगता. म्हाका पावसा पयलीं हे कितें करताले, पावसा पयलीं कित्याक तेंच्यांनी तो सारको प्रॉपर फिलअप करूंक ना? ह्यो फुट्टलो, ह्यो असो फुटपाक फोना आसलो तो. आयज म्हाज्या गांवांतले चेडो, म्हाज्या वाड्या वयल्या भुरग्याक इजा जाल्या म्हणून आयज हांव उलयतां. फोंड्या नुस्तें मार्केटा कडेन आशिल्ल्या साकवाच्या राखणे वण्टीचो कांय भाग कोसळ्ळो. सुमार 35 ते 40 वर्सां पयलीं बांदिल्लो हो साकव आतां पडपाच्या वाटेर आसा. राखणे वण्टीचो भाग कोसळ्ळो तेन्ना उपजिल्लो अधिकाऱ्यान पळोवणी केल्या, पूण आजून मेरेन कांयच जावंक ना. हेवी पावस येयलो, बरीच कडेन डॅमेज जाल्ली. त्या टायमार तो पाड येयलो पळय, पण तो साकवो जवळ जवळ बरेच 30-40 वर्सां पयलींचो तो वीक जाल्लो. आणि थंय WRDन डेनी वॉल बांदपाची प्रपोज केल्ले, इन्स्पेक्शन करून गेल्ले, पण तेंच्यांनी अजून ते बांदूंक ना डेनी वॉल. आणि हे आतां पार्ट जो कोसळ्ळा, उरलेलो पार्ट जो मेजर पार्ट तो केन्नाय कोसळूंक शकता आनी मोठी डॅमेज जावंक शकता. सो जे दीस कोसळ्ळेलो त्याच दिसा हांवें डेप्युटी कलेक्टराक फोन करून हांगा आपोवन सगळें दाखयल्लें आनी तूं तें कितें मातशें करपाचें बेगीन कर म्हणून सांगलेलें. अजून पर्यंत कांयच करूंक ना. परत कॉन्टेक्ट केल्लो हांवें डेप्युटी कलेक्टराक, थंय पावला तो म्हणून. म्हाका थंय सांगलें की त्याचे एग्रीकल्चर ते माड वापरपाक एग्रीकल्चराक कळयलां, म्युनिसिपालिटी ऑफिसराक कळयलां अशें म्हाका सांगलें, पण अजून पर्यंत काम जायना. बरें, त्या साकवा वयल्यान कसल्यो गाडयो वता? 2 व्हिलर वयता, लोक येता वयता. सद्या दोनी सायडीक बॅरिकेडिंग घालून ते दवरलां. त्या गाडयो ते वच करचे न्हू, कित्याक ते केन्नाय आनी खंयच्याय टायमार कोसळूंक शकता. मोठो भाग कोसळटलो आनी मोठी डॅमेज जाता. हांव परत दोनदा मेळ्ळो, परत पासून मेळटलो, पण फास्ट एक्शन घेवंक जाय ती गांवांत. श्रमदाम म्हळ्यार कितें ह्या विशयाचेर गोंयचे सभापती रमेश तवडकार हाणें पेडण्या नवचेतना युवक संघ आनी संत सोयराबानाथ आंबिये सरकारी महाविद्यालयांत आयोजीत केल्ल्या व्याख्यानाचेर उलोवप केलें. तशेंच शिक्षण आसल्यार समाजाक नव्या तरेन पळोवपाची दिश्टी मेळटा, देखून शिक्षणाचो उपेग बरे तरेन करपाक जाय अशें विधान सभापती हाणें केलें. ह्या वेळार थळावो आमदार प्रवीण आर्लेकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले.
म्हणजे कितले तो 4,500 पगार घेतलो आणि तूं कल्पना करतले आजूबाजूची परिस्थिती ना जाल्यार, पण तो फोकस जो विषय सातत्यान त्या विशयाची साधना करतले लक्षांत घाले. म्हणजे सुरवातेक अनेक विषय आमी केले त्या वाठारांतले म्हणजे ग्रामीण भागांतलें एज्युकेशन स्ट्रेंथन जावपा खातीर जे विशय आमी करपाक जाय ताका समर्थन दिवपा खातीर करपाक जाय, प्रयोग करपाक जाय, सगळ्या प्रकारचे केले. आनी ते करता आसतना 2007 सालांत जे आसा न्ही, 2007 सालांत की बलराम एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना जाली आणि आज जवळ जवळ 17 वर्सांच्या उपरांत जे आसा न्ही, बलराम एज्युकेशन सोसायटी केवळ काणकोणांत न्ही की समर्थ पूर्ण गोंयांक 7 आस्थानां घेवन आपलो एक डॉलर घेवन उबो आसा. म्हणजे इच्छा आसा जर जायत ती इच्छा आसा जर जायत जर ते म्हणजे कोण खंय जल्माक येता आनी कोणाचें कितें जावंक शकता तो कळना. दुसरो विशय जो आसा की त्या भागांतले शेतकार सगळे म्हणजे आमी फोकस करताले शेतकाराची वृत्ती जावपाक जाय शेतकऱ्याची. हांव म्हजे स्वताचे प्रयोग केले, खूब प्रयोग करून हांव दुसऱ्याचें सांगतालो. शेतकऱ्यांक आमी प्रयोग करपाक लागले आनी हें करता 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 एक अशें भाग्य मेळ्ळें म्हाका की गोंय राज्याचो कृशी मंत्री जावपाची म्हाका संदी मेळ्ळी हें सगळें करता आसतना. आनी म्हाका सांगपाक आनंद जाता की त्या कालखंडा भितर की आमच्या गोंय राज्याक सर्वोच्च पुरस्कार जो आसा कर्मण्य पुरस्काराच्या माध्यमांतल्यान आसा न्ही, म्हणजे भात शेती मध्ये की जो आमी प्रयोग केलो तो संबंद देशांक नंबर 1 आशिल्लो आणि 1 कोटी रुपयांचो आमकां सन्मान आमकां त्या कामा खातीर मेळ्ळो. गोमंतक टुडे हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी आशिल्ल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.